जेजून जिदेवाक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जिदेव ओदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण न्हयच तो सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, आपणाच्याच ओस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जे तो पळयता तेच तो करूंक शकता. आनी जे बाप करता तेच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावं हाचे म्हूण व्हड कर्तुबां तो तांकां दाखयतलो. जसो बाप मेलेल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसो पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण तांणी सगली मनसुबी पुताच्या हातान दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडल्या त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सच सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचे सोबी सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उत्तलो. हांव तुमकां सच सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोली देवाच्या पुताचो ताळो आयकतली, आनी जी तो आयकून घेयत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जसो बापाच्या काशें जिवीत आपणाचेच सोबे आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचे सोबे आसोशें केलां आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या. कित्याक तो मनशाचो पूत. ह्या विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीन आसा ती सगळीं ताजो ताळो आयकून तांतली भायर सोदतलीं. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती कास सोंसूंक उठटलीं. म्हज्या पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां.